इफी म्हणजेच 16वें एडिशन गोंयान भितर एंड 51st एडिशन इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल हांगा जाता. पूर्ण तयारी जावन आतां हो तिसरो दीस जावन आसा. इनॉग्रल 16 जालें, 17 जालें आनी आयज 18th आनी बरे प्रमाणान प्रतिसाद सगळ्याक मेळ्ळो आसा. तुमी जर पळयलें जर जायत पयले फावटी आमकां आत्मनिर्भर भारत म्हणटा त्या कॉन्सेप्टाच्या स्वयंपूर्ण गोंय हातून भितर आमी पळयतात की चडांत चड एजन्सीज ज्यो ऑन बोर्ड आयिल्ले आसात त्यो आमच्यो गोंयची एजन्सीज आसा. 90% ज्यो इन्फ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करपाक आसतले, डेकोर आसतले किंवा बाकीचो सगळो मॅनेजमेंट जो आसा तो गोवन्सांनी खऱ्या अर्थान केल्लो आसा आनी आमकां खूब आनंद जाता. आमच्या अपेक्षेच्या परस चड बरे प्रमाणान सगळे शहर सुशोभीत केल्ले आसा. आयज सगळी पणजी सिटी जी सांजच्या वेळार आयले जर जायत सगळे पेपरांनी किंवा प्रेसान किंवा बाकीच्या लोकांचो इतके प्रमाणान कॉंग्रेच्युलेशन्स येतात, शुभेच्छा येतात की अत्यंत सुंदर रित्या हे आयोजन जाल्लें आसा. मर्यादा आमचेर खूब आसा की पॅन्डेमीक काळान भितर ह्या कोविडच्या महामारी भितर अशा प्रकारचो हो उत्सव साजरो करप म्हणजेच एक मोठें आव्हान आशिल्लें, एक चॅलेंज आशिल्ली. आनीक हे हायब्रीड पद्दतीन केल्ले आसा. म्हणजेच कांय भाग जे आसात ते वर्च्युअली केल्ले आसात आनी कांय भाग आसात ते फिजिकली केल्ले आसात. म्हणजे आमकां फिजिकली प्रतिसाद अत्यंत बरो मेळ्ळो आसा आनी वर्च्युअली पळयलें जर जायत अमाप असो प्रतिसाद आमकां सगळे कडच्यान येतात. सो आमचे ज्यो वर्च्युअली करपाक जाय आशिल्ले पयल्याच फावटी आमी हो प्रयत्न केल्लो आसा आनी ताच्या खातीर लागपी जो इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा ताका सर्वर रूम आसतलो, नेटवर्क रूम आसतलो, डेडिकेटेड लायन्स आसतल्यो किंवा बाकीच्यो ज्यो वर्च्युअली करपाक जे टॅक्निकल जे हे आसात तातूंत भितर परिपूर्ण आमी उतरलेले आसात आनी बरें यश आमकां मेळ्ळें आसा. खूब आनंद जाता की गोंयचे कलाकार जे आमचे आसात जे स्टेज परफॉर्मन्स आमच्या ओपनिंग सेरेमनी, इनॉग्रल सेरेमनीक जाल्ले आसा ते अत्यंत उत्कृश्टपणान सादरीकरण जाल्लें आनी ताच्या नंतर आमी पळयतात जो संपूर्ण डेकोर आसा जे ESG कॉम्प्लेक्सान आसतले किंवा आमचे कला अकादेमीन आसतले किंवा स्ट्रीट डेकोर आसतलो हे अत्यंत बरो प्रतिसाद मेळ्ळो आसा. ह्या वर्साक आमी कोविडाच्या महामारीमुळे ज्यो पेरिफेरल एक्टिविटीज आशिल्ल्यो ज्यो आर्ट पार्क आसतले किंवा ओपन एअर स्क्रिनींग आसतले की चिल्ड्रन पार्क आसतले किंवा आमचे पॅनल डिस्कशन्स आसतले किंवा फिल्म बाजार जाताले हाका सगळो फाटो दिल्लो आसा आणि ते सगळे वर्च्युअली केल्ले आसा. बरो प्रतिसाद जाल्लो आसा आनी आमी सॅटिस्फाय आसात की आनंदान आसात की बरे तरेन हो फेस्टिवल आमी साजरो करतात. तर हे लोकलांक दिवपाचें फाटलें कारण कितें? लोकलान आमी अशें व्हडलेशें कांय केलें ना कारण हो टेंडर जाता आनी टेंडराक पार्टिसिपेट जावपाक फक्त लोकलां खातीर मर्यादा नाशिल्ली ती नॅशनल लेवलावेले एजन्सीज हातूंत भितर जॉयन जाता. पयले फावटी कितें केलें आमी जे नॉर्म्स म्हणजे कंडिशन्स आसताले, टर्म्स आसताले, तांचे एक्सपिरियन्स आसताले ताका मातशें शिथिलता दिल्ले कारणान आमचे गोंयचे जे आर्टिस्ट आसात, जे डेकोर करपी, इन्फ्रास्ट्रक्चर करपी ते क्वॉलिफाय जाले आनी आमकां स्वयंपूर्ण गोंय म्हणटा तें पळोवपाक मेळ्ळें. आनंद जाता की आमी जो विश्वास तांचेर दाखयल्लो त्या विश्वासाक तांणी ते पात्र ठरलेले आसात. सुंदर असो परिसर, सुंदर अशें शहर निर्माण जाल्लें आसा. फर्स्ट टायम न्ही गोवन लोकांक हांगा डेकोरेशन आनी हें सगळें करपाक मेळपाचो. व तशें पळोवपाक गेलें जर जायत एजन्सी ऑन बोर्ड आसात त्यो फर्स्ट टायमच म्हणपाक जाता. वास्तवीक ज्यो एजन्सीज मोठे मोठे एजन्सीज येताल्यो, इंटरनॅशनल लेवलावेले एजन्सीज येताल्यो आनी ते काम करताले आनी बेजीक आर्टिस्ट ते गोंयचेच आसताले पण तांची कलाकृती कोणाच्या मुखार येनाशिल्ली कारण नांव मेळटालें, एक्सपिरियन्स सर्टिफिकेट मेळटालें आनी एक्रेडिशन मेळटालें ते त्या व्हडल्या एजन्सीन मेळटालें. ह्या वर्साच्यान एक सुरवात जाल्ली आसा बरी की गोंयचे लोक हे इतके बऱ्या प्रमाणान सुंदरीकरण करपाक शकता, ब्युटिफाय करपाक शकता म्हणून एक विश्वास निर्माण जालो आनी तांचे पदराक सर्टिफिकेट्स मेळटल्यो, तांचे म्हणजे एप्रिसिएशन जातलें, रिकॉग्निशन मेळ्ळें आसा आनी फुडाराक ते क्वॉलिफाय जातले. What's your message for the 51st No, I would only say that since we have good experience in event management, the Manoranjan Swastha, what we call that Entertainment Society of Goa, will attempt in getting the more events across the country, and I would like to appeal to the Goans. We will keep this infrastructure open for another last 2 days, 25th and 26th. If he is getting over by 24th of January. So because we have decorated the city
and it is beautified, and the common people who are not the delegates cannot enter into ESG or Kala Academy campus. For them, we shall make it open, and we will extend 2 days duration for the public in order to come and visit this and enjoy. कला अकादमी आणि ESG ते अशें भोंवूंक शकता. Yes, yes. Okay, this is theme is a neighboring country, that is Bangladesh. So what do you have to say? Bangladesh has got a good association since their liberations. India and Bangladesh has got good tie-ups, and Bangladesh is performing very, very nicely. They are being putting up their shows, and there are a lot of productions which are happening in Bangladesh, and we need to. Being neighbors and our association, we wanted to encourage them, motivate them, so that good production happens in their own country, which will help India. माझं नाव सिद्धेश देसाई, सिद्धेश विनायक देसाई. ह्या वर्षाचे इफीचें हे पूर्ण मेन डेकोर आसा तो आमच्या एजन्सीन केल्लो. आमच्या एजन्सीचें नाव विनायक डेकोरेटर. फर्स्ट टायम आमी मेन डेकोर म्हणटा तो आमी पयलेदा केल्लो आसा. हेच्या पयलीं आमी इफी करताले, पूण ह्या वर्सा आमी मेन डेकोर म्हणटा तो आमकां ह्या वर्सा गोवन बेज एजन्सीक आमकां मेळ्ळो. कशें दिसता तुमकां? खूब बरें दिसलें, कारण कित्याक गोंयान आमकां इंटरनॅशनल बेंच मार्क मेळ्ळो आनी आमी खूब बरें पळय. आमी गोंयकारांनी म्हणजे म्हाजी फूल टीम आहा ती गोवन आसा. सो गोंयान आमकां येदो व्हडलो ऑपॉर्च्युनिटी दिला म्हणून आमी दीस आनी रात चॅलेंज घेवन कशें आमी काम केल्लें, आनी व्हेरी शॉर्ट टायमान आमी हें सगळें एक्झिक्यूट केलां. विदीन 14 days आमी एक्झिक्यूट केल्लें आसा. काम कंप्लीट जालें फूल 100% काम आमचें कंप्लीट जाल्लें. खंयच तुमकां अशें काम आमचें इनकम्प्लीट खंयच दिसपाचें ना, आनी सगळें आमचें जशें डिझायनार दिल्लें तशेंच आमी काम केल्लें आसा. कारण आमकां काम जेन्ना मेळिल्लें तेन्ना आमकां ESGच्या CEOन तशेंच GMन आनी VCन आमकां बसोवन सांगिल्लें की कामाक खंयच कॉम्प्रोमायज जावपाक जायना, आनी आमच्या फूल टिमीक घाललें. तेन्ना आमी तांकां एश्युरन्स दिल्लें की आमचें इवन आमी जो डॉकेट दिला तितूंतल्यान 10% सुद्दां काम आमचें कमी जायत जाल्यार तुमी आमकां तुमचें आमी हें करता. म्हणजे आमी जे काल सुद्दां तेंचो असो आमी 10% सुद्दां तेंचे आमी वयल्यान ताचे हाता भायर वचून काम केल्लें आसा. कितले दिसान तुमी हें काम कंप्लीट केलें? आमी हे 14 days भितर काम कंप्लीट केल्लें आसा. आनी आमी फक्त डिझायना पुरत मर्यादीतूच काम करूं ना, तेच्या भायर आनीक वेगळे तरेन आनीक कशें बरें दिसतलें तेंय आमी एक्स्ट्रा म्हणजे आनी खूब कितें कितें केल्लें आसा. सो इतलीं वर्सां गोंयचे इव्हेंट्स करताले, लायक कार्निवाल आनी दुसरे फेस्टिवलां बी, हे फावटी गोंयकारांक हे इतलें मेळ्ळां. तुमकां कितें दिसता? तर म्हाका मातशें बरें दिसलें की आमकां गोंयकारांक आमकां मेळ्ळें. फॉर लास्ट 15 years म्हाका दिसता गोवन बेस्ड एजन्सी कोणाक मेळूंक ना. फर्स्ट टायम आमकां गोवन बेस्ड एजन्सीक हे फूल इफीचे येदे व्हडले भव्य करपाक आमकां ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी.